मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची कॅथलिक कम्युनिटी ह्या इंडियात जगात खूप मानलेली जाता. सगळे बरे हा, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. पण तुमका एक सांगता, आमच्या मिशनरीचे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. इंजिनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, परत डॉक्टरचे कॉलेज, कळले, MBBSचे कॉलेज, असे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. जेन्ना भुरग्यांचो क्रिस्म जाता, क्रिस्म झाल्यावर त्यांची एक पिकनीक दवरात तुम्ही. आणि हर एक जे कॉलेजीस आसात थंयसर सगळे भोंवून येवंक जाय, त्यांनी पळोवन येवंक जाय. व्हडले कॉलेजीस आसात थंयसर ॲडमिशन कशें मेळूंक जाय आनी अशें तांकां कळूंक जाय. म्हाका तर अजून कितें माहीत ना कितली कुठली जे हे आसात कॉलेजीस आसात. पण ते आतां इंटरनेट जमान्यांत म्हाका ते लिस्ट सगळी कळटा. खूप व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. हांव कितें म्हणटा, गांवांतलो एक मनीस जरी इंजिनियर जालो, डॉक्टर जालो, तुमच्या मार्फत एक गरीब आसता, एक गरीब चेडो आसलेलो, ताका तुमी बरे गायडन्स दिल्यात, तेजी CET एग्जाम करून घेतल्यात आनी ताका ॲडमिशन दिल्यात आनी ताका फ्री ऑफ कॉस्ट. तर तुम्ही एक इंजिनियर, गांवांतून एक इंजिनियर किंवा एक इंजिनियर किंवा डॉक्टर असे हर एक गांवांतून एक बोलले तर तुमच्या कम्युनिटीक ते तुम्ही जेन्ना तुमकां डोनेशन जाय, चर्च बांदूक, बिशप हाऊस बांदूक, तेन्ना ते आपल्या मनातून देतले पैसे आणि परत लोकांक सगळें सांगतले की बाबा फादर लोक आमकां मदत करतात. तुम्ही कितें करतात, वयर मलाई खातात पैशाची, डोनेशन घेतात व्हडल्या व्हडल्या कॉलेजमध्ये आणि भायरच्या लोकांक व्हडले करतात. आणि आमच्या लोकांक खालच्या लेवलचे ते पण इंग्लिश मिडियम शिकयतात. थोडी कोणाक कन्सेशन देतात, कोणाक देत नात. सगळ्यांकी कन्सेशन दे हा 50% आणि मलाई खातात. आणि आमच्या लोकांक ही जी कॉलेजीस आसात ते व्हडल्या लोकांसाठी आसा. थंयसर तर तुमचे 15 लाख रुपये लागतले, 4 वर्षासाठी 15 लाख रुपये लागते. एखादो मनीस गरीब असो तर आमच्यातलं एक तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट जाय तुमकां डोनेशन मिळता की. एक मनीस जर केलं तर आमची कम्युनिटी वयर येतील. नाहीतर आता तुमकां माहीत आहे खंय आसात आमची लोक, दुबय, कुवेत, बाथरूम सफाई करतात, खालच्या लेवलचे काम करतात. तुमचे कडेन आसा एज्युकेशन, तुमचे कडेन एज्युकेशन सिस्टम आसा म्हणून हांव उलयतां. एज्युकेशन सिस्टम नसती तर हांव उलयलो नसतो. कळ्ळें, एज्युकेशन सिस्टम आसा तुमचे कडेन आनी ती तुमी दिवंक जाय. ना तर तुमचे कितें फायदो, खालच्या लेवलाक तुम्ही देव करतात, लोकांक भुलयतात आणि वरती मलाई पैशाची खातात. हे नाका. तुम्ही करूचे आसा, तुमकां कम्युनिटी जाय, ते कम्युनिटीच्या लोकांक वयर काडात तर तुमकां डोनेशन येतले. चर्च बांदूक, परत आनी कितें हॉस्टेल बांदूक, आनी कितें कुठले जमीन घेवूक, शाळेसाठी जमीन घेवूक, सगळे डोनेशन येतले. आता लोकां नास्तीक झालेली असतात तुमकां सांगता. आणि तुमकां एक दुसरें सांगता, आणि 3-4 वर्षानंतर आणि 10-15 वर्षानंतर सगळे तुमचे चर्च बी सगळे बंद जातले. कोण फादर जावंक सोदत ना, कोणूच जावंक सोदत ना. सगळ्यांकी 2-2 भुरगीं आसात, कोण फादर जातलो, हे सगळे बंद जातले. तेन्ना तुमकां प्रॉब्लेम येतलो. ओके, बाय. व्हिडिओ व्हडलो जाता.